मेतोड्या मेस्तवाड्यार मेल्ल्या वस्तीत सापडिल्ल्या रानदुकराचो रान खात्यान पंचनामो केलो. कांय दिसा पयलीं कोणाच्या तरी बंदुकीची गुळी लागून ताका मरण आयलें आसूंये असो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायला. रातीकडेन शिकारीचें प्रमाण वाडलां, ताका लागून रान खात्यान कासाक वचपी लोकांचेर पुरायेन बंदी घालपाची मागणी तांणी केल्या. गोंयांत शिकारीचें प्रमाण वाडलां. बेतोड्या मेस्तवाड्यार मेल्ले वस्तेत सापडिल्लो रानदुकर हे ताचें ताजें उदाहरण. बेतोड्या मेस्तवाड्यार भायले लोक कासाक येतात. राती कडेन आमच्या दारांतल्यान गाडयो पसार जातात. आमच्या गांवांत येवन रानटी जनावरांची शिकार करप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळावो नागरीक देवेंद्र च्यारीन केल्या. गुळी लागून एकाद्र्याचो जीव गेल्या उपरांत रान खात्याक जाग येतली काय कितें असो प्रस्नय ताणें उपरासला. आज आमी हांगासर जमलेले आसा कित्याक लागून तर मुद्दम तांकां आपोवन हाडल्यात. काल आमच्या गांवांत एक एक्सिडेंट घडलो. तो अशा पद्दतीतलो घडलो की हांगा आमचे प्रायवेटूच सगळ्याची प्रॉपर्टी, पूण ह्या एरियेक भायले लोक कोण तरी येवन हांगासर कास करता आनी ते कास केल्ल्या कारणान काल आमच्या हांगासर ह्याच जाग्यार एक दुकोर कुसोन मेवळो आमकां. आनी तो अशा कंडिशनान आशिल्लो की भरपूर व्हडलो सायज आनी ती कोळ आसतली म्हणजे बायल मनीस. तेका हांगासरल्या गांवांक आमच्या वयल्यांतल्यान तो वेर्णा वचपाचो रोड आसा, तसोच हांगासरल्यान नेसलेनी लोक कामाक वयतात. रोडाक तेकोन जेन्ना हे लोक कास करता तेन्ना हांगासरल्या लोकांक खूब डेंजरस पोजिशनाचेर हो गांव आसा. आनी ते कास केल्ल्या कारणान जर तर हांगासर कोणाकूय इनकेस जेन्ना फाटले आमी कितले कडेन आयकता आसतले एक्सिडेंट असो घडटात, फार लागून मेल्ले आसता, तेन्ना हांगासर जे पळय हे भायले लोक येवन जे कास करता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेजेर बेगिनात बेगीन एक्शन घेवन गांवांत जे पळय कोण येता तांकां तेंचेर कारवाई करून तांकां कास करपाचो बंद करचो अशें आमकां मना पासून दिसता. सो कितले दीस जाले कासाक येता लोक? हांगासर सर्रास कास चलता. रातचे 9:30 ते 10 मेरेन लोक गाडयो घेवन वयर येता, कित्याक आमच्या दारांतल्यान गाडयो पास जाता. आनी आमचो गांव असो आसा की गांवांक तेकोनूच रानाचीच तेकोन आमचो गांव आशिल्ल्या कारणान खंयसर आमच्या घरा कडेन सुद्दां तेकोन जर तर येवन बसले रातचे कित्याक आमकां कळपाना न्हिदल्या नंतर. आनी अशी गजाल घडल्या नंतर जर तर आमच्या गांवांत जर तर भुरगे कामाक साकून येवपी आसा, भायले लोकूय कामांतल्यान घरा वयता, अशा लोकांक आनी चुकोन सुद्दां एकादले कोणी पयस गेल्ले आसा ते रातचे लेट पावता आनी ह्या रस्त्याचे कुशीकूच कासाक बसतात तेकोन. आनी तेंचेर कारवाई जावपाक जाय. आज मेरेन कोणाकूच ह्या पद्दतीन कोणेच डिपार्टमेंटाच्या मनशान तेचेर कारवाई केली ना, पूण हेजे मुखार तरी तेचेर कारवाई जातली आनी आमच्या गांवच्या लोकांक आनी हांगासरल्या स्थानीक लोकांक तसोच भायले कोणी येतले तांकां न्याय मेळटलो हे आमी तेंचे कडेन मागता. राती कडेन शिकार जाता ती जाताच, पूण दिसा उजवडाय शिकार जावपाक लागल्या. फाटल्या कांय दिसांनी सकाळ फुडें 9:30 सुमार फार जाल्ल्याचें आपूण आयकलां अशें धर्मानंद च्यारी सांगता. जायते फावट आपणे रान खात्याक हे विशीं कल्पना दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. खूप दीस जाले कास जाता, फार मारता हे आमी आयकता आनी वेळोवेळी कळवणी करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. अशी ते आमकां कॉपरेट करता इतर वेळार काही इन्सिडेंट घडले जाल्यार. पण हो हे कास करता तेंचेर अजून तरी बंदी येवना. कारण पयलींची गजाल वेगळी आशिल्ली. पयलीं रस्ते नाशिल्ले तेन्ना लोक रातचे भायर सरनाशिल्ले. आज प्रत्येक भुरग्या कडेन जावं प्रत्येक व्यक्ती कडेन गाडी जाल्ली आसल्या कारणान ते आपल्या कामा खातीर तांकां शिफ्ट पडलेली आसता. कारण ह्या आमकां तेकोन जो पळय रस्तो आहा रानाच्या लागींच्यान की त्या रस्त्यान येवप वचप हे रातची शिफ्ट 12ची शिफ्ट करून ते परत येता किंवा ते 12ची शिफ्ट एक वयतात अशे भुरगे आसा. कित्याक एक आमच्या बेतोडेचेच न्ही तर निरंकालचे भुरगे हे सायडीच्यान वेर्णा वचपी आसा. परत दुसरे म्हटल्यार ते सायडीच्यान लोक नेसलेन वयता, एमारफान अशे वयता. तेन्ना इतले पयसले एरियेक ह्या रस्त्यार सुद्दां कास करता, गाडयेर रावन कास करता अशें म्हणून आमी आयकलात. कित्याक सायडीच्या रस्त्याच्या कुशीक जनावर खंय तांकां रावले की लायटीक रावता अशें म्हणून आमी आयकलां. पूण प्रत्यक्ष पळोवना कारण इतले आमचे थंयसर उपस्थितीन काय ते कास करचे ना. पूण फार जाता तो आवाज येता आनी आमी घरान आसले अकस्मात भायर येवन कितें जालें तें आमकां काय पळोवंक कळना की ते वग्गी रावता. सो रातचे फॉरेस्टर बी भोंवता हांगा? केन्ना केन्ना ते एक ट्रीप मारता. हालींच तांकां हांवें 3 फावटी सांगलें. रातचो 11:30 एक वयर फार जाला, एक सारको टायमा प्रमाणे 8 फार जाला आनी एक दिसाचो फार फॉरेस्टान जाला सकाळचे 9:30. हे सुद्दां हांव इंटिमेशन दीत आसता. दिसाचे सुद्दां कास करता? दिसाचो सकाळच्या 9:30 बरोबर फार जाला 8 दिसा पयलीं. ओके. सो व्हड दुकोर मेलो पळय ते कामी फारानूच मारलेलो असो ह्या दिसता? दुकराक फारान मारला कित्याक सकयलूच आमच्या उदकाची तळी आसा त्या जाग्यार ही जनावरां येता, गवेरेडे येता थंय आनी रानदुकर येता. ह्या कारण कितें आमी ते माड आसा थंय सायडीन तळी आसा थंयसर हांव केन्ना केन्ना मदीं मदीं पासय मारता. डेली न्ही कित्याक डेली नाल्ल पडना आनी आमी पाडपाक वयर चडना, पडलेले नाल्लां खातीर केन्ना केन्ना येता. पूण त्या दिसा एक दीस पयलीं सुद्दां हांवें थंयसर तो बसता तें कळटा, रेबान बसलेलो आसता तो. ह्यो गजाली बऱ्यो पयलींच्यान घडटा.
हेच्या पयलीं सुद्दां थंयसर बसलेल्या रांदुरकाक मारला हें म्हाका खबर आसा आनी मागीर कळटा तें कित्याक असले गोश्टी आहा त्यो पयलीं कळना तो मारून खावन 15-20 दिसांनी गजाली ह्यो कळटा तेन्ना आमी कास करता हेजेर पयलीं म्हटल्यार हांव NGO एक गोवा हायकींग असोसिएशनाचो मनीस आमी रानां वाचोया हो संदेश घेवन गोंयभर फिरताले अशा व्यक्तीच्या मुखार जेन्ना ह्यो गजाली लागीं घडटा तेन्ना खूब मनाक वायट दिसता. मेस्तवाडा बेतोड्या हांगा आयतारा सांजचो एक मेल्लो रानडुकर सापडलो आनी स्थानिकाच्या मतान ताका कोणी तरी गुळी मारून तेची शिकार केल्या असो दावो स्थानीक लोक करीत आसा. कित्याक गेले कांय म्हयन्या पासून हांगा रातचे सर्रास हांगा शिकारीक लोक येतात, भायले लोक येतात आनी तेजो मरण ह्या रानडुकराचें मरण ह्या बंदुकीची गुळी लागूनच जाला असो दावो तेंच्यांनी ग्रामस्थांनी केल्लो आसा. ताका लागून फॉरेस्टान हांगा गस्त वाडोवची अशी मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसा. पूण फोंडाचे DCF जीस वर्की यांनी आतांच आमकां दिल्ले म्हायती प्रमाणान जो आयतारा सांजचो रानडुकर मेल्लो अवस्थेंत मेळ्ळा तेचें मरण एक 20 ते 25 दिसां पयलीं जाल्लो आसा आनी तो फुल्ल कुजलेलो आशिल्लो कारणान तेजें पोस्टमॉर्टम करपाक सामकें शक्य नाशिल्लें. तशेंच ताका गुळी बी कांय लागूना तेची नॅचरल डेथ जाल्ली अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण आपूण ह्या परिसरांत रातची गस्त वाडयतलो अशें आश्वासन तेणी दिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी.